Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purulia. Book your seat today. Limited seats available. मुळाक खाजन शेतान हळडणवाडी मये आणि हांगासर आमचे शेतकार जे आसा ते दोनूय पिकां कंटिन्युअसली घेत आसा. आमच्या ल्हानपणा आयज मेरेन केन्ना तितून खंड पडोंक ना. तेंच्यांनी जे रिपोर्ट्स दिता समजा सरकारा कडेन जाल्यार तेजो अंमलबजावणी सरकाराच्या माध्यमांतसून ती जायना. कित्याक आमी मामलेदारा कडेन किंवा हेच्या कडेन इतर जे अधिकारी आसा, कलेक्टर म्हणा, जिल्हा अधिकारी म्हणा, जाल्यार मायनिंग आणि शेती ह्या विशयाचेर एकदम स्पिडियसली कोर्ट कचेरी जे आसा ते सगळे क्लियर जावपाक जाय आसले तेजे. पूण आयज आमी पळयता की सरकारचें प्राधान्य जे आसा ते मायनी चालू करपाक आसा, पूण शेतकाराचे प्रश्न सोडोवपाक प्राधान्य ना. आणि शेतकाराचे प्रश्न सोडोवपाचो मुख्य माध्यम खंयचें आहा? मामलेदार आनी उपजिल्हाधिकारी. ह्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यो शेती संदर्भातल्यो ज्यो तक्रारी पेंडींग आसा त्यो बेगीनान बेगीन निपटारा करच्यो अशी आमची तेजे कडेन एकमेव विनंती आसा. 40 हेक्टर एरिया आमचे मुळाक खाजनूच आसा, त्या शिवाय इतर मयांतली साधारण अजून 60 हेक्टर शेती जी आसा ती खनिजामुळे प्रभावित जाल्ली आसा. तर हेचेर अजूनय तोडगो काडपाची गरज आसा आणि ताका प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. ती बेगिनान बेगीन दिवची अशी आमची मागणी.